प्रधानमंत्र्यान 2 दिसां आदी केल्ली आवाहनां देश हितार्थात आशिल्ली, मात विरोधी पक्ष मुद्दाम दिशाभूल करपाचो यत्न करता अशें म्हणीत भाजपान काँग्रेसीचेर खर टिका केली। यूपीए सरकारान देशाची अर्थव्यवस्था संकश्टात हाडिल्ली। त्या वेळार आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगान लेगीत पेट्रोल वापराचेर असोच उलो मारिल्लो आनी आदले अर्थमंत्री पी चिदंबरमान भांगर खरेदीचेर नियंत्रण दवरपाक सांगिल्ले। त्या वेळार जगात युद्धाची परिस्थिती नाशिल्ली, मात काँग्रेसीन देशाची अर्थव्यवस्था संकश्टात हाडिल्ली। यूपीए सरकाराच्या काळात भारत 5 गरीब देशांच्या वळेरेंत आशिल्लो, मात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जाल्ल्याक भारत देश जगात 3री व्हड अर्थव्यवस्था जावपाच्या वाटेर आसा अशें म्हणीत भाजपाचो म्हणयारो यतीश नायक हाणें काँग्रेसीचेर फार पेटयले। जाल्यार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जो उलो मारला त्या उल्या जो नॅशनल इंटरेस्टान उलो मारला त्या उल्या सगळे सिटीजन जे आसा देशाचे तांणी सपोर्ट केला। पूण अशें आसतना थोड्यो ऑपोजिशन पार्टीज काँग्रेस आसत आनी बाकीच्यो थोड्यो पार्टीज आसत, दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑन दिस इश्यू. So the issue of national interest is being politicized by the opposition parties, which is condemnable. हाच्या पयलीं जे पंतप्रधान आशिल्ले तांणी अशे उलो प्रिकॉशनरी इन एक्सरसाइज ऑफ प्रिकॉशन मारिल्ले आसा। आदले पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंगांनी अशे उलो मारिल्ले आसा। प्रायम मिनिस्टर देन प्रायम मिनिस्टर हॅज सेड द सेम तसोच उलो मारिल्लो आसा, पण तेन्ना कसले गैर नाशिल्ले आनी काय नाशिल्ले। तांणी जी परिस्थिती केल्ली, जे करंट अकाउंट डेफिसिट क्रायसिसान देश धुकलून उडयल्लो, तातूंतल्यान तांणी हो स्टेटमेंट केलो। ऑनरेबल देन फायनान्स मिनिस्टर पी चिदंबरम सेड दिस, which has been published. I'm showing you national dailies of 14th of June 2013. Where he has said, please don't buy gold. जेन्ना तांणी स्वता देशाची इकॉनॉमी करंट अकाउंट डेफिसिट क्रायसिसान दुखलेली, तेन्ना खंयचे गैर नाशिल्ले, तेन्ना इंटरनॅशनल सिच्युएशनान कसले प्रॉब्लेम नाशिल्ले जे आज आसा ते। ती आज इकॉनॉमी जी फ्रेजाइल 5 काउंट जाताली 2014 म्हणसर, जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी देशाचे प्रायम मिनिस्टर जाले, तेन्नाच्यान जी गती इकॉनॉमीक मेळ्ळी टुवर्ड्स इम्प्रुवमेंट अँड ग्रोथ, ती आज आमी 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी जावपाच्या वाटेर आसा। वी आर प्रेझेंटली द फास्टेस्ट ग्रोईंग मेजर इकॉनॉमी इन द वर्ल्ड।